नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अपरांत सुरक्षितता भवन प्रतिबंधात्मक पूर्व तयारीच्या माध्यमांतल्यान कामाच्यो सुवाती चड सुरक्षीत करपाक करतले मजत, सांगता मुख्यमंत्री. मोपा फॉर्म्युला 4 सर्किट रेसिंग इव्हेंटाक सरकारी तिजोरीचो आधार 2 कोटी 20 खर्च उखलपाचो सरकाराचो निर्णय. ह्या निर्णयाचेर उपरासपाक लागल्यात प्रश्न. आवय बापायच्या संघर्शाक चल्याच्या खोशेक न्याय. चल्या सयत आवयक अमेरिकेक वचपाक दिल्या परवानगी. उच्च न्यायालयान दिलो निवाडो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला उपरांतूच कर्नाटकाक मादय न्हंयचेर नियोजित कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर मेळटलो फॉरेस्ट क्लिअरन्स परवानो, सांगता मंत्री सुभाष शिरोडकार. गोंयांत पावसाचो उणाव आसून लेगीत धरणांनी उदकाची आसा साठवण. 40 सुवातींनी आशिल्ले 500 परस चड धरणाचें उदक मेळोवपाक आसा म्हत्वाचो वांटो. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली माहिती. सत्तरी तालुक्यातल्या बुंद्रुक कळमळी गावात घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कोसळ्ळी घराची वणत. 2 घरांचे पुरायेन जालां लुकसाण. सरकारान बेगोबेग करची मजत, मागतात कुटुंब. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत नव्यान सुरू जाल्ले अपरांत सुरक्षिता भवन प्रतिबंधात्मक उपाय आनी पूर्वतयारीच्या माध्यमांतल्यान कामाच्यो सुवाती चड सुरक्षीत करपाक मजत करतले. 16,000 कामगार आनी सुपरवायझरांक ह्यान पयलीं प्रशिक्षण दिलां आनी 10,000 जाणांक प्रशिक्षण दिवपाची येवजण आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच प्रतिबंधात्मक उपाय करून आनी सुरक्षेची जतनाय घेवपा विशीं उद्देगाक मार्गदर्शन करून गोंय शून्य अपघात राज्य करपाच्या दिकेन यत्न सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि अपरांत सुरक्षिता भवन हाजें आयज इनॉग्रेशन जालें. अपरांत म्हणजे गोंय, गोमंत भूमी म्हणजे गोंय आणि सुनाप्रांत म्हणजे गोंय. म्हणूनच ह्या बिल्डिंगेक परत एकदां म्हणजे आमी एन्सिस्टर हितून वयता आसतना अपरांत हें नांव ह्या बिल्डिंगेक फावो केल्लें आसा. आनी अपरांत सुरक्षिता इतक्याकूच खातीर गोंयांत जर आमी सेफ दवरतले आसत जाल्यार अपरांत सुरक्षिता हाच्या कडल्यान हें काम सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून हाजें सातत्यान इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द प्रिव्हेन्शन, प्रिपेर्डनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हें फुडें घेवन आमी सगळे जाण फुडें वता. म्हाका खात्री आसा की हजारांनी कामगार जे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज काम करता तांची लायफ सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसता आणि ताकाच लागून वर्क प्लेसीचेर सेफ्टी आसची म्हणून अशा पद्दतीचे बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आणि ताका सपोर्ट सिस्टम ही दिवप हाच्या खातीर आमी सदोदीत आमचे डिपार्टमेंट हे इन्सिस्ट करीत आसता तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन. दीस इज द 80 कॅपेसिटी आसलेलो हॉल वीच वील गिव द कंटिन्युअसली ट्रेनिंग फॉर द सेफ्टी. मागीर जावं ते HR मॅनेजर्स जावं ते सुपरवायझर्स हांकां कंटिन्युअसली ट्रेनिंग दिवपाचें काम हाज्या फुडें आमचें डिपार्टमेंट जें आसा हें कंटिन्युअसली करतलें. आतां पर्यंत मोर दॅन 16,000 वर्कर्स, सुपरवायझर्स, स्टुडंट्स, इंडस्ट्री सेफ्टी प्रोफेशनल्स हांच्या खातीर सातत्यान तांच्यानी ट्रेनिंग दिवपाचें काम केलां. आमचो फुडल्या 5 वर्सांचो टार्गेट आसा मोर दॅन 25,000 पिपल्स हांकां सेफ्टी ट्रेनिंग ह्या ट्रेनिंग हॉलांतल्यान म्हणजे ट्रेनिंग हॉलांतल्यान दिवप हें आमी थारायलां. अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी टायम टू टायम वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज, बॉयलर्स हातूंतल्यान हाडीत आसा. हा कित्या खातीर तर इट इज एन वर्कर सेफ्टी ही सगळ्यात पयली आसा आनी वर्कर सेफ्टी लक्षांत घेवन ह्यो गजाली करप ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. आमी पळयता की गोंय राज्य हे झिरो एक्सिडंट स्टेट जावची म्हणून आमचो सातत्यात प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर हार्डली चुकून सुद्दां एखादो एक्सिडंट जर जायत म्हणजे आमी पळयलो की फाटले फावटी हांवूय क्लोजली मॉनिटर करता एका इंडस्ट्रीज एका बॉयलराच्या कडेन एक इन्सिडंट जाल्या उपरांत रोखडोच वॉट एवर द प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्यो त्या इंडस्ट्रीक आमी टायम टू टायम तांकां कळयलें. बट तुमच्या सगळ्यांचें जर सहकार्य आसत जाल्यार म्हाका दिसता इज अ झिरो एक्सिडंट स्टेट जावपाक आमी वेगवेगळी जी पावलां मारतात ताचो तुमच्या सगळ्यांचें जर सहकार्य मेळत
जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब बरें जातलें. इंडस्ट्री सेक्टरांतले ह्युमन रिसोर्स, नॉट ओन्ली द बॉयलर्स अटेंडन्स बट द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हे डे बाय डे नेबरिंग स्टेटींतले डॉक्टर्स सुद्दां हांगासर येवन ट्रेनिंग घेवप प्रिफर करता, जेणे करून इंडस्ट्री नॉट ओन्ली द तुमकां सगळ्यांक खबर आहा नॉट ओन्ली द MBBS डॉक्टर बट आफ्टर द MBBS ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर्स जे गरज लागता ताजो एक कोर्स आमी नव्यान परत एकदा रोखडोच सुरवात करतले. गोंयांत स्मार्ट मीटर आणि वाडपी लायटीच्या बिलां आड निशेध करीत लोक रस्त्यार देंवत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्कीट रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला. देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागल्यात. दुसरे वटेन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो, ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चौकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान मागला. पळयात. मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची व्यवस्था केली. हे व्यवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो. सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचे थारायिल्ले खंय. पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो. देखून आता पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा. ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याविशीं चर्चा सुरू जाल्या. अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पावसाचो उणाव आसून लेगीत धरणांतले उदकाची साठवण पुरो आसा असो दावो उदका WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान केला. मजगतीं आमठाणे धरण आजून पुराय क्षमतेन भरूंक ना आनी समाधानकारक पावस पडल्या उपरांतूच धरण पुराय भरतले अशी माहिती मुखार आयला. गोंयांत पावसाचो उणाव आसलो तरी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान धरणांतल्या उदकाचो सांठो पुरो असो दावो केला. केपें हांगच्या कुशावती न्हंयचेर आशिल्ल्या धरणांतल्यान उदक पंप करतले अशी माहिती तांणी दिली. मजगतीं पावसाचें उदक सांठोवपा खातीर राज्यांतल्या 40 सुवातींनी उदका संवर्धन प्रकल्प सुरू केल्यात. गोंयांत बांदिल्ल्या 500 परस चड धरणांचें उदक मेळोवपाक म्हत्वाचो वांटो आसा अशेंय मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें. WRD सध्याची ज्या पद्धतीन पावस पडटा आमकां उदक डॅमाक उरतलें भरपूर जातलें. WRD कितें रेन हार्वेस्टिंग बी करपाची चिंता, वॉटर हार्वेस्टिंग चालू आसा. सादारण 40 ठिकाणी रेन हार्वेस्टिंग. पूण एक लक्षात घेवपाक जाय, आमी रेन हार्वेस्टिंग म्हणटा. रेन हार्वेस्टिंग म्हटल्यार बोरवेलांतल्यान उदक जमनी भितर वचप. ताज्या पेक्षा मोठें रेन हार्वेस्टिंग त्या वॉटर कन्जर्वेशन जें आहा पळय तें बंदारा बांदप. बंदाराच्या माध्यमांतल्यान आमी चड उदक, आज आमी उदक असो पिता पळय न्ही ते चडशे बंदारे करतात. आमचे जवळ जवळ 500 बंदारे आसात. 500तले वयल्या भागात तुगेले खाणेपार न्हंयचेर आनी केळोच्यान वाळवंटी न्हंयचेर जे बंदारे जे आसा पळय ते जवळ जवळ 50 ते 70 सुमार आसा. त्या बंदारांची उदक जे आहा पळय ते आमकां पिवपाक मेळटा. रेस्ट आमी वॉटर कन्जर्वेशन आहा पळय उदकाचें लेवल ग्रावंड लेवल आसा पळय तें वयर काडपा खातीर आमी वॉटर कन्जर्वेशन हार्वेस्टिंग जें आसा पळय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेंय बीन घेता. जवळ जवळ 40 पर्यंत सुमार घेवपाक घेतलें आसा. आनी सरकारान न्यू स्कीम जी फ्लोट केल्ली उजो फ्लॅट स्कीम ती कॉपरेटिव्ह सेक्टरा म्हणजे डिपार्टमेंटा अंडर येतली. सो केन्ना म्हणल्यार अपॉयंट जातलें? न्ही ताजे आतां रूल्स जाल्ले आसा. आमी चड करून मुखाल्ले 15 दिसांनी सुरवात करता. दर वर्सा साधारण जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर आमठाणेचो डॅम फुल्ल जातालो. मात अंदू जुलय म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत हो जो डॅम आसा तो फुल्ल जावपाची चिन्नां दिसनात. ताचें कारण म्हळ्यार फाटलो जो जून म्हयनो आशिल्लो तो सुको गेले उपरांत चालू जुलय म्हयन्यांत लेगीत सुमार 8 ते 10 दीस पावस गायब आशिल्लो. देखून हो जो आमठाणेचो डॅम आसा तो भरपाक कळाव जाल्लो आसा. शुक्रारा दनपारा मेरेन ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा
ती 48 मिटर जाल्ली आसा. हो डॅम जर भरतलो जाल्यार आनिकूय 4 मिटर उदक वाडपाक जाय. फाटल्या जून म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन म्हळ्यार जुलय म्हयन्याच्या सुरवेक हो जो डॅम आसा त्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल 47 मिटर आशिल्ली. म्हळ्यार फाटल्या 22 ते 23 दिसां भितर ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 1 मिटरान वाडिल्ली आसा. जुलय म्हयन्यांत नेटाचो आनी सेगीत पावस पडूंक नाशिल्ल्यान हे जे धरण आसा ते भरपाक कळाव जाल्लो आसा. ह्या धरणांत जरी हो धरण अजूनय भरूंक ना तरी लेगीत ह्या धरणांत जे उदक आसा जो सांठो आसा तो समाधानकारक आशिल्ल्यान लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें WRDचें म्हणणें आसा. आतां पळोवचें पडटलें नेटाचो आनी सेगीत पावस पडून हो डॅम आसा तो केन्ना पुरायपणान भरतलो ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत आणि गौरांग प्रभू मलकणीकार. सत्तरी तालुक्यातल्या बुंद्रुक करमली हांगा घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान एका घराची वणस शेजारच्या एका घराचेर कोसळ्ळी. या घडणुकेत दोनूय घरांचे पुरायन लुकसाण जाला. सुमार 2.5 लाख रुपया लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. सरकारान बेगोबेग आर्थीक मजत करून थाकाय दिवची अशी मागणी कुटुंबांनी केल्या. कितें जालें केन्ना अशें हें जालें? सुमार रातचे 3 जाणे जाले तेन्ना आमची म्हणजे फुगोन भिंत पावस पडलो भरपूर पडलो तेन्ना ही भिंत पडली आमच्या हेजे घरात आनी आमकां दोगांक मेळोन ही लुकसाण जाली म्हणजे 2 लाखा वयर. जेन्ना सरकारान नाजाल्यार आमच्या पंचायतीन मेळोन आमकां कांय हेल्प करचो नाजाल्यार आमच्या घरान सगळें उदक येवन पावस येवन आमकां सगळं निजोंक सुद्दां जागो ना तितून. टीव्ही फ्रीज हे मोबायल हे आमकां लुकसाण जाल्लें आहा. सरकारान आमच्या पडली बाबान हे आमच्या आमकां व्हडली तरी मदत करची. तेन्ना आमचे दोन्ही सायडीन भावाचे आनी म्हाजे पडलेले आहा आनी टीव्ही फ्रीज हे सगळे आमचे नुकसाण जाल्ले आहा. तेन्ना पंचायतीन आनी बाबान हे आमचे हेल्प करचो आनी बेगीन मातसो बेगीन करचे नाजाल्यार आमच्या घरान हे आमकां निजोंक जागो ना. आता तुम्ही राती न्हिदपाचें अरेंजमेंट कशें खंय न्हिदले? आमी म्हणजे दुसऱ्यांक न्हिदले वचून दुसऱ्याक वचून न्हिदले म्हटल्यार आमकां हांगा न्हिदपाक सुद्दां जागो ना. 2च रूम आसलेले आनी तितून सुद्दां पाणी सगळें भरला. हे सगळे आमचे हे झाडी बंद भरला सगळ्याक भरला. हे झाडी किचन असलो हे किचन हाडलं ती हाटी गॅस बीन थंय आसली सगळी. हांगासून सुद्दां सगळें पाणी वता लायटींचेर आमकां न्हिजोंक सुद्दां जागो ना. आयच्या दिसाक न्हिजोंक सुद्दां मेळचें ना. आनी मोठो पावस येयलो जाल्यार आमकां अजिबात न्हिदोंक मेळपाचें ना. आनी ते सायडीन टीव्ही सुद्दां सगळे पडलेले आसा. टीव्ही गेली फुकट. ते मेज आसलेले फ्रीज आतां दिसाना सद्या. टिपाय गेली. ते सायडीन आरमार आहा ती आयदनांची ती सुद्दां सगळी गेली. आयदनां भितर ना ती आतां दिसची ना. आनी खाटीचे म्हटल्यार हे आतां अशें आहा पळय ते पडत जाल्यार काय हे सामान सगळें वेस्ट जालें ते आमी भितरल्यान आतां काडला थोडे पूण आतां युजाचें काय पळय ही भिंत पडोन कशी तेंच्या हे नारायण पर्येकर हेज्या घरात पडलेली आसा भिंत आनी तेंचे सगळें नश्ट जाल्लेले आसा. हे हांगा शिगडी सिलिंडर सगळे आसले पळय तेजी आयदनां हे तेंचो किचन रूम सगळो
नश्ट जाल्लो आसा आनी पडोन पळय आनी ते तेंची चली आसली ती हांगा आसली ती आवाज जाता कोण ती भायर सरली आनी आतां हे पळय हे सिलिंडर आमी ते येयले फायर ब्रिगेडीचे येयले आनी तेंच्यांनी सिलिंडर बी हो काडलेलो आसा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एका प्रकरणात सान चलयाच्या हिताक प्राधान्य दीत चल्याक येवन आवयक अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिल्या. आवय बापायक मदीं न्यायालयीन वाद सुरू आसलो तरी ताचो फटको चल्याच्या आयुश्याक बसचो न्हय अशी स्पश्ट भुमिका न्यायालयान घेतल्या. न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले हांणी दिल्ल्या आदेशाक चल्याचे शारिरीक, मानसीक, नैतीक आनी भावनीक कल्याण हेच न्यायालयाचे मुखेल कर्तव्य आशिल्लें नमूद केलां. पालक अमेरिकेन नागरिकत्व आशिल्ले मूळ भारतीय वंशाचे नागरीक आसात. ताच्या कडेन OCI कार्ड आसून त्या आदाराचेर ते आसगांव आनी हडफड्या रावताले. ह्या प्रकरणात आवय चल्याक घेऊन अमेरिकेक गेल्या उपरांत परतून भारतात येवची ना असो भंय बापायन उक्तायिल्लो. तशेंच अमेरिकेत स्वता आड कायदेशीर कारवाय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावो बापायन केल्लो. मात न्यायालयान हो भंय ठोस पुराव्यांचेर आदारीत नाशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंदयिल्ले. आवय न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचो स्वीकार केलो. सुटी सोंपल्या उपरांत आवय चल्याक घेऊन भारतात परत येतली असो विश्वास उक्तायलो. निमणे न्यायालयान अर्ज मंजूर करतना पालका भितरल्या संघर्षा परस भुरग्यांचे हित अदीक म्हत्वाचे आशिल्ल्याचे सांगले. न्यायालयाच्या आदेशातले मुखेल मुद्दे. न्यायालयान चल्याकडे प्रत्यक्ष संवाद साधलो. चल्याची अमेरिकेक वचपाची इच्छा आशिल्ली अशें न्यायालयान आदेशात नमूद केला. आवय बापाय भितर आशिल्ल्या मतभेदां खातीर भुरग्यांचे आयुश्य इबाडचे न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केला. चल्याचे शिक्षण, इश्ट आनी सोयरी गोंयांत आशिल्ल्यान ताचे मूळ आयुश्य भारतात आशिल्ल्याचो उल्लेख आदेशात केला. न्यायालयान आवयक कांय अटी सयत अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिल्या. सुटी सोंपल्या उपरांत थारिल्ल्या वेळार चल्या सयत आवयन भारतात परत येवप सक्तीचे केला. तशेंच फोन वा व्हिडिओ कॉला वरवीं सदांच चल्याचो बापाय कडेन संपर्क साधून दिवपाची जापसालदारकी आवयचेर सोपयल्या. बापायनूय भुरग्यांच्या राबित्यात हस्तक्षेप करचो न्हय अशें न्यायालयान आदेशात स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्को भजनी सप्तका उत्सव यशस्वीपणान पुराय जावचे खातीर वास्को भजनी सप्तका समितीन जांबावलीच्या देवळात नाल अर्पण करून दामबाबाचो आशीर्वाद घेतलो. धार्मीक परंपरे प्रमाण केल्ल्या ह्या विधींतल्यान उत्सव सुटसुटीत आनी यशस्वीपणान फुडें व्हरपा खातीर प्रार्थना केली. ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी समितीचे पदाधिकारी तशेंच व्हडा प्रमाणात भक्त हजर आशिल्ले. आज वर्स पद्दती प्रमाणे सगळी भजनी सप्ताची कमिटी आज हांगा नाल्ल दवरपा आयल्या आनी सदांच आमी ह्या वर्सा हांगा येवन नाल्ल दवरून मागीर खऱ्या अर्थान भजनी सप्ताची सुरवात करता. यंदा सगळ्या मुरगांवांतले लोक आमी येवन हांगा दामबाबाच्या चरणी येवन म्हणजे जामावले आमी नाल्ल अर्पण केला आनी येता त्या 18 आनी 19 जेन्ना सप्ता जातलो आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सप्ता केन्ना येता आनी केन्ना आमी देवाचें दर्शन थंय घेता. हाजी उत्सुकता ही सगळी आमकां वर्सभर लागून उरता. तातूंत भितर फेरी येता, खाजेकार येता, बाकीचे सगळे येता आनी एक बरें वातावरण फुडले 7 दीस म्हणजे 18 तारीख ते 7 दीस आमी वास्को भितर पळयता. आनी आयचो हो नाल्ल दवरपाचें कारण म्हणजे आमी राखण ही सप्ताह बरो जावचो म्हणून निर्विघ्नपणे पार पडचो म्हणून आनी फुडले वर्सभर आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें हाच्या खातीर वर्सान वर्स मुरगांवची ही कमिटी हांगा येवन नाल्ल दवरतात. ताच्या खातीर आमकांय खूब बरें दिसता की सगळ्यांचे चिंतून म्हणजे पुराय वास्कोचे चिंतून ते आज खंय तरी फुडें सरिल्ले आसा. आनी वास्कोचो सप्ताह म्हणजे एका धर्माचो सप्ताह न्ही, हो सगळ्या धर्माचे लोक सप्ताक मानतात आनी आमी पळयतात की लायनीन बसून विविध प्रकारचे लोक म्हणजे मुसलमान बसून क्रिस्तांव बसून लायनीक रावन दामबाबाक आपली म्हणजे नमस्कार घालतात, तांचे कडेन आशीर्वाद मागतात. वास्कोचे सगळे भाविक आज दामोदराक म्हणजे जामावले येवन आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे श्रीफळ अर्पण केलें आनी आयच्यान आमचो खरो म्हटल्यार सप्ताक सुरू असो दिसता. आज म्हाजे इतले मेंबर्स हांगा सगळे जमलेले आसा आनी सगळे हांगा वास्कोच्यान स्पेशली येवन देवाचें दर्शन घेतलें आनी आयज आमी श्रीफळ दवरून आयज प्रसाद घेतलो म्हणजे आमकां सप्ताक करपाक फुडें बरे भाशेन जावपा खातीर आनी तो बरे भाशेन जातलो. तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे ह्या वर्सा म्हाज्यानी खरोच बरो कार्यक्रम करपाचो आसा, बरे गायक हाडपाचे आसा. कार्यक्रमूय जसो सुटसुटीत जाता पळय सुंदर असो करपाचो आसा आनी तो हांव करतलो ह्या वर्सा. तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती
करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो. वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी रामबाबा हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून. आनी पारंपारीक आमची जे वर्साचे आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडल्या संख्येन. आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर. हांगासर 127 वर्सां पयलीं आमचे वास्कोचे प्रतिश्ठीत नागरीक येयलेले, कित्याक तर महामारी जाल्लेले म्हणून. आनी तेच्या नंतर हे मूड जांबावले हांगसून श्रीफळ व्हरून थंय पुजा करून ते महामारी गेली. जाल्यार हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमचे गोंयचे लोकांक, आमी हिंदू समाज अन्नप्रसाद करता, नानाबाब अध्यक्ष आमचे त्याच्या अध्यक्षते खाली, जाल्यार सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगता की 12 साडेबारांक आमची आरती जाता, नंतर 1-1:30 उपरांत महाप्रसाद अन्नप्रसाद आसतलो, त्याचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी तुमच्या सगळ्यांक देव दामोदराची तुमचेर कृपा दृश्टी आसतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो. कलंगूट वाठारांतल्या फास्ट फूड सेंटर आनी बिर्याणी विकपी दुकानांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घातली. 7 आस्थापनांची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी वेपार परवान्याच्या नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यान 6 आस्थापनां बेगोबेग बंद करपाचो आदेश दिलो. पुराय गोंयभर अश्यो तपासणी सुरू आसतल्यो अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. लास्ट इयर त्यांचो कंडिशन आसलेलो आनी आयज जो त्यांचो कंडिशन आसा हातूंत इम्प्रुवमेंट आसा, बट नेवरदलेस खंय तांच्यो चुक्यो आमकां थोड्यो मेवल्या. म्हणजे असे मेजर म्हणटा तो इश्यू जो आसा ते जे तांचे वर्कर आसा त्यांचे हेल्थ कार्ड ना कोणाचे, सॅनिटरी कार्ड जे आसता ते इम्पॉर्टंट, जो आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटच्या थ्रू इश्यू जाता. सो विदावट हेल्थ कार्ड ते आसलेले, त्या कारणा खातीर तांकां आमी कितें सांगलां एज अ अपार्टमेंट प्रिकॉशन तांणी बंद करचें म्हणून. इमिडिएटली तांचो स्टाफ जो आसा तो व्हरून हेल्थ सेंटरान तांचे हेल्थ कार्ड करचें आनी कंप्लायन्स बीन चालू करचें म्हणून. बट अदरवायज जे तांचे स्ट्रक्चरल नॉन कंप्लायन्सीस जे फाटले खेपे आमकां दिसती पडलेले, त्या बाबतींत त्यांचो खूब इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा, वीच इज अ पॉझिटीव थिंग. बट एवरी इयर 1 स्टेप फॉरवर्ड वचपाक जाय म्हणून आमी तांकां अशें एक हेवूय सांगलेलें, मेसेजूय दिल्ली आसा आनी तांकां हेल्थ कार्ड करून घे म्हणलें. सो टोटल 7 युनिट्स जे आसा मेजर बिर्याणीचे जे आमी हांगा चॅक केल्ले आसा, जे करून हेरा जाग्यार सप्लाय करताले आनी हें करताले. 7 6 जाणांक आमी बंद दवरपाक सांगता. मेन रिजन जो आसा तो हेल्थ कार्डाचो आसा. तो एक फावटी ताणें हेल्थ कार्ड केले आनी वॉटर फिल्टरूय 1-2 जाग्यार नासलेले, सो तेवूय तांकां घालूंक लायल्या. कलरूय असो आमकां खंय आयज मेळोंक ना. सो दॅट इज अ गूड थिंग. बरी मेसेज पास जाल्या तुमच्या माध्यमांतल्यान. स्वयंपूर्ण गोय अभियाना खाला राज्यात भाजीपाला उत्पादनात व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या आणि भायल्या राज्यांतल्यान भाजीपाल्याची आयात 40% उणी जाल्या. आता गोंयांतली फक्त 60% भाजी हेर राज्यांतल्यान आयात जाता अशी माहिती कृषी खात्यान दिल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हालींच 25 खात्यांची संयुक्त बसका घेतली आणि फुडल्या 90 दिसां खातीर कृती आराखडो तयार करपाचो निर्देश दिला. मजगती खात्यान एक मार्गदर्शक तत्वां जारी करून शेतकारांनी रासायनिक साऱ्याचो चड वापर टाळचो अशें आवाहन केलां. फुडलाची कितें स्कीम फॉर्म्युलेट केल्या वाडपा लागून ना वेरी व्हडल्या सीएमान कितें सांगलां की जे पळय स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत आसा तातूंत भितर आमी चडांत चड भाजीची केल्लीच आसा ऑलरेडी. भाजी आमी जवळ जवळ आतां 40% आयात कमी जाला आनीक 60%च आमी आयात हाडटात. 40% भाजी पळय जी आसा ती आमी ओन तयार करतात. तर तशेंच तातूंत ताणें आमकां डायरेक्शन दिलां. पयर एक मिटींग जाली की 90 days एक्टीव प्लॅन विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड अशी म्हणून आमी एक स्वयंपूर्ण अंडर एक मिटींग घेतला आनी तांणी सगळे लायन डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज, डायरेक्टर ऑफ वेटनरी, मागीर RDA अशी सगळ्यांची मिटींग घेतली. 25 डिपार्टमेंटां आपयली तांणी आनी तांकां 90 दिसां भितर आमी फुडल्या मॅक्झिमम कितें करपाक शकतले ऑन द ग्राउंड सो देन विजिबिलिटी दिसतली असो एक एक्शन प्लॅन तयार केला. आनी तातूंत आमगे डिपार्टमेंटा भितर रोजां म्हणल्यार मॅरीगोल्ड, सुरण अशे आनीक मुस्का सांगो म्हणल्यार आमी ड्रमस्टीक म्हणटा पळय ती, आनी आमी जवळ जवळ 5,000 ते 10,000 बियां सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमचे येतात कोडाक थंय घातले आसात आनी जवळ जवळ 3 लाख रुपये आमी रोजांचे घातले आसात. ह्या लोकांक आमी दितले आनी येणाऱ्या एक 90 दीस भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रावंडाचेर कितें तरी बदल करून स्वयंपूर्ण जावपा खातीर यत्न करता.
पावसाची डेफिशियन्सी खुबशी आसा आनी शेतकारांक हाजो खुबसो मार बसला अशें म्हाका कळटा जावं लेट जाला हाजेर तुमचे कडेन कितें आयलां डेटा कितें हय हय आमी सगळे असेस केला एक हांगाच सोडलें सालसेती 2 हेक्टराक खारी उदक भरून चड पावस नासलेल्यान तें ड्रेन जालें ना सो तें खारी उदकान तांकां लायिल्ली जी ट्रान्सप्लांटींग आसा ती पाड जाला बाकीच्या कडेन ट्रान्सप्लांटींग आमी डिले केलें आमी एक एडवायजरी काडली आनी त्या एडवायजरी नुसार शेतकऱ्यांक सांगिल्लें की तुमी कॅमिकल खत घालनाकात आनी ट्रान्सप्लांटींग डिले करा म्हणून ट्रान्सप्लांटींग डिले जाला पूण पाड जालो ना पूण थोड्याशे कडेन सांग्यार काजूर ह्या भागांत सोरो मातसो पाड जाला थोड्या कडेन बाकी कडेन सोरो सुद्दां पाड जालो ना पूण ओन्ली थिंग डिले जालें तें मान्य करता हांव तुका 20 दीस डिले जाले 15 ते 20 डिले जाले तातूंतल्यान प्रोडक्शनाचेर थोडो मार येवपाक शकता ना म्हणपाक ना गोंयांतली सगळ्यात पोरणी शेतकी परंपरा तिगोवन दवरपी राय हो पयलो गांव अंदू अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत कणसाचें फेस्त 5 ऑगस्टाक जावपाचें आसा ह्यान पयलीं 26 तारखेक माडी जातली तशेंच 27 ते 4 तारीख मेरेन नोवेना जातली भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन देवाचे बेसांव घेवचे असो उलो फादर पिटर डिसोजान मारला मोगाच्या इश्टानो नेवीस सायबिणींचें फेस्त पणसाचें फेस्त जे रायचे फिरगोजेन आमी म्हणूंक शकता गोंयांत पयलें पणसाचें फेस्त हे रायचे फिरगोजेन जाता कितें भशेन हे फिरगोजीचो पाद विगार फादर जानवाऱ्यो दुकास्ता आमकां आदार दिवपी फादर साऊद पेरेरा आनी हांव हे फिरगोजीचो पातकूर फादर पिटर डिसोजा आमच्या रायच्या फिरगोजकारां सांगाता व्हडा उमेदीन आमी तयारी करूंक लागल्यात आनी कितें भशेन ही उत्मीक तयारी आनी थोड्याच दिसांनी जातली 26 तारखेक आमची माडी 5:30 वाजता थिर्स मीस हे माडयेच्या निमतान आनी कितें भशेन त्या दिसाक तावन आमची नोवेना जातली 27 तारीख ते 4 तारीख पासून जायते यादनीक हे उत्मीक वाटेन आमकां वाडोवंक एके भशेन आमचे फिरगोचेन येतले आनी हे वर्साक आमी चड करून 10 मानामेंटाचेर हे विशय काडलेले आसात 10 मानामेंट पाडून जेजून कशें रेगून रावपाचें हाचेर आमकां संदेश मेळटलो सकाळच्या 6:30 वाजता मीस आसतलें नोवेनाचें आनी तशेंच सांजेच्या 5:30 वाजता थिर्स आनी उपरांत मीस सो ही नोवेना व्हडे उमेदीन जायतो लोक रायचो येता न्हयच फकत रायचो पूण सोर भोंवतणीचो आनी हे भशेन हो संदेश घेवन वावुरतात ह्याय वर्साक आमी चड खुशाल की उत्मीक वाटेन आमकां आदार दिवंक जायते यादनीक आमची फिरगोचेन येतले सो कितें भशेन 5 तारखेक आमच्या फेस्ताच्या दिसाक आमची मिसां हे भशेन सकाळी 5:30 वाजता मागीर 7 वाजता मागीर 8:15 मागीर आमी कोणोस कातरूंक वेतात मागीर 9:30 वाजता जे बिशप आग्नेलो पिनेरो एके भशेन सिंधुदुर्गचो सिंधुदुर्गचो गोवळी आनी कितें भशेन गांवचो पूत ह्या वर्साक एके भशेन मुखेल येजमान चलयतलो सो कितें भशेन तें मीस आसतलें आनी दोनपारां मागीर 12 वाजता आसता सो कितें भशेन आमी सगळीं खुशालकायेन रावता हे वर्साकूय आमचें पणसाचें फेस्त आमचे आस्कारी नेवी सायबिणीचें फेस्त आमी व्हडा उमेदीन समोर येतले आनी सायबीण माय आमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद पाठयतली टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही पावस मातयेचो वास भक्ती आणि गोयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो
24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोय पर्यटन खाते गोय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखल गालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल चिखल गालो 2026. परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही